खंय सर वेताना पळयलां हांवें खाताना मात दाखयता म्हळ्यार तेत खातात दाखोवचें आनी खावचें आनी आपणा लागीं व्हडले मोबायल आसा दाखोवचें म्हजे कडेन आयफोन आसा 1.5 लाखांचे 2 लाखांचे दाखोवचें भांगार आसल्यार व्हडलें बोळें घाल कानाक 4-5 कानाची घाल गोमट्याक इल्लें भांगार घालून दाखोवचें ह्या दिसांनी भांगार दाखोवन भिरांत दिसता सोर नोतीत म्हणून देखून व्हडलें कार काडून वेचें आनी आपलें व्हडपण सांगचें थंय कार गी त्या काराक 25 लाख त्या काराक 50 लाख त्या काराक 12 लाख 10 लाख म्हजो पूत अमेरिकांत आसा आमी आतां इंग्लंडा वचून आयल्या आमी लुडदा वचून आयल्या हाँगकाँगा वचून आयल्या मोगाचें न्हू सांगचें कोणें आयकचें दुर्बळांनी आयकचें आनी मसर करीचें म्हण तितलेंच तांकां म्हणी आपण व्हरनात तुमकां सांगतात कोण म्हणी आपण व्हरतात गी ये हांव अमेरिका वेतां तूं ये म्हण कोणें म्हणी सांगलें हा गी आमचे कडेन जायते भांगार आसा लोकारांत आसा तुमकां जाय गे म्हणी सांगना म्हणून म्हज्या पुतान हाडिल्लें आसा लोकारांत दवरलां ताणें हाडिल्लें आसा लोकारांत दवरलां थंय जागो काण गेला हांगा फ्लॅट काण गेला सगळीं सांगतात दाखयतात मात बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आधार ताणेंच रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो आनी तुमचें सवें आसो अधीक मोगाचें न्हू तुमकां हर एकल्यांक एक वर्त्या कुरपेचो दीस हांव मागतां देवाक उलो मारल्या तक्षण देव हजर जाता आनी ताच्या कुरपेची झर आमचें तें होळाशी करता देवाची कृपा म्हळ्यार देवाचें हर एक आशिर्वाद बरी भलायकी सूख संतोश समृद्धी सुडका सोडवण बेसांव बरो नोमतोंच्या मापान शांती समाधान आनी दादोसकाय देव तुमकां भरपूर मापान आसा करतलो तर मोगाचें न्हू देवाचेर पातयेन विस्वास दवरया देवाच्या हजरपणांत आमी प्रवेश करया तुमी खंयसर आसल्यारय तुमी ड्रायव्ह करना आसूंक पुरो या तुमच्या कुसनांत रांदून आसूंक पुरो ह्या शेतापाटांनी काम करता आसतना थंयसर तुमी इयरफोन घालून आयकता जावंक पुरो वेपार वयवट करना आसता जावंक पुरो तुमचे वावर करता जावंक पुरो ह्या घरांत पिडेस्त जावन कटल्यार न्हिदोन आसात पूण मोगाचें न्हू देव तुमच्या लागीं म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता ह्या गिताच्या उतरां मारिफात कश्ट अनवरां तुजेर येताना रिश्ते संबंद तुका सांगतना भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा कश्ट अनवरां तुजेर येताना रिश्ते संबंद तुका सांगताना भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा कश्ट अनवरां तुजेर येताना रिश्ते संबंद तुका सांगताना भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा हांव तुजो देव तुका रचलोलो हांव तुजो मोग करता हांव तुजो देव तुका रचलोलो हांव तुजो मोग करता उज्यांत लासो नाय उदकांत बुडसो नाय हांव तुजे संगी आसा उज्यांत लासो नाय उदकांत बुडसो नाय हांव तुजे संगी आसा भोव मोगाळा सर्गींचे बापा आमी तुका भोव मोगाचें भांगार अधीक मोगाचें बाळ आमचो हर एकल्याचो तूं मोग करताय कित्याक आमी तुजीं बाळां जावन आसा तुज्या मोगाची परजां आमी जावन आसा सर्गोक्तगन बापा आमा समेस्त तांचेर आशिर्वाद घाल दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमा द्वारे तुवें आमकां समेस्त एका कुटुंबांत तुवें एकवटायलां बापा
तुज्या मोगाची वेंग आम्हा समेस्तांच्या भोंवतणी आसा बापा. विविध गांवांत, विविध देशांत, विविध परिस्थितींत वावर करनासल्या आमकां तुवें बापा तुज्या सर्गीच्या कुटुंबाचे सांदे केल्याय बापा. तुवें आमकां नांवान आपयलाय, तुवें आमकां विसलाय आनी आतां सर्गोक्तगन आमचेर आशिर्वाद घालताय बापा. ह्या कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर बेसांव घाल बापा. म्हज्या भावांक भयणीक तांच्या काळजाच्या अत्रेका प्रमाणे बापा आशिर्वाद दी. भुरग्यांच्या देण्यांतल्या भुरग्यांचे देणे दी बापा. भुरग्यांच्या पिडे शिडे वरवीं कश्ट जाल्यांक भुरग्यांक बरी भलायकी दी बापा. पिडेस्तांची पिडा गूण कर. विशेश जावन गूण करूं जायना तसले पिडा. काळजाची पिडा, लिव्हराची पिडा, पँक्रियासाची पिडा, किडनी फेलियर, ह्या रक्तस्रावाचे समस्ये, ह्या रक्ताचे समस्ये, गांठी दूख, भुजांची दूख, पेंगटाची दूख, गोमटी दूख, राती न्हीद पडन जावचे मानसीक पिडा, हे सर पिडा गूण कर बापा. त्या पायल्स पिडेत हांव सुटका दी बापा. फायब्रॉइड्स, PCOD आनी गर्भाच्या समस्ये वरवीं जायत्यो भयण्यो, स्त्रियो, आवय कश्ट जातात बापा. तांकां तूं गूण कर, बरें कर. आर्थीक समस्या असल्यांचे आर्थीक समस्ये पयस कर बापा. देवसराच्या सैतानाच्या बंदडे काला असल्यान सुटका दी बापा. पवित्र भाग्यवंत निश्कळ जिणी जिवंक तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक तांकां फोव कर बापा. व्यापार वहिवाटाचेर आशिर्वाद घाल. आस्तीक आशिर्वाद ग्रेस्त काय बापा. सर सवलत तेतून फोव कर बापा. तुज्या मोगान तुज्या भुरग्यांक चलय बापा. उजवाडाची वाड दाखय. तांच्या जिवितांतलो काळोख तुज्या प्रकाशा वरवीं परजळीत कर बापा. बापा आमच्या हरयो गरजो तुजेर दवर. तुज्या मुखार दोन भावार्थान विश्वासान आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान आमी मागता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां बापाक, होगळाप जेजूक, जय जय पवित्र आत्म्याक. हालेलुया, होजान्ना, हालेलुया. तुमकां समेस्तांक एक बरो वर्तो कृपेचो दीस हांव मागता. कशीं आसा तुमी सगळीं? तुमच्या कुटुंबाची कशीं आसात? म्हाका न्हू तुमी म्हाका दिसनात पूण हांव तुमकां दिसता. पूण सबार फिरगेचेंक हांव गेल्ल्या वेळार, सबार शारांक हांव गेल्ल्या वेळार ती म्हाका सांगतात या फोन कर म्हाका सांगतात, वय तुमच्या आराधनांत, तुमच्या मिसाच्या बलिदानांत हांव वांटो घेवन आसा, आमचें कुटुंब वांटो घेवन आसा. ताच्या वरवीं जायतें बरेंपण लाभलां. देखून म्हाका न्हू तुमकां बरेंपण लाभलां जाल्यार खंडीत जावन ह्या कार्यक्रमांत वांटो घेया. मात न्ही तुमी वैयक्तीक तरान देवा लागीं संबंद दवरून मागणें करा. आनी म्हाका न्हू आमचें हें लिंक ह्या युट्यूबाचेर जावचें आमचें कार्यक्रम मागण्याचें हेरांक धाडा आनी हेरांकय वांटो घेवंक तांकां तुमी प्रेरण दिया. तुमचें लायक बटन तुमी दांबा. तुमचे कसलेय कॉमेंट्स असल्यार कॉमेंट्स विशयी जावन आमकां आशिर्वादीत करचें, आमच्या खातीर मागचें. आनी म्हाका न्हू गरजेवंतांचे गरजो थंयसर जाल्ल्या वरवीं जायतीं अजापां विजमेतां जाल्यार त्या कॉमेंट्स बॉक्सांत नांव आनी तुमचे गरजोय थंयसर विनवणी तुमी धाडया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर म्हाका न्हू पवित्र पुस्तक आमी उक्तां करया. कोरिंथकारां बरलें दुसरें पत्र आमी काडया. अवसर 9 वोळ 6 7 आनी 8 वोळ. 2 Corinthians 9:6-8. थोड्यांस ओमता तो थोड्यांस लुंवता, दाराळ ओमता तो दाराळ लुंवता. हास्त्या तोंडान दितलो देवाक मोगा आसो. आनी थंयसर 8वी वोळ म्हणटा, तुमची देणी उदंड मापान आसा करची तांक देवाक आसा. आनी अशें देवाच्या आशिर्वादा वरवीं तुमकां गरजे पुरतें भरपूर आसून बऱ्या कामाक दिवंकी सडीत आसतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या देवाच्या उतरांनी म्हाका 3 संगती आमकां स्पश्ट जातात. पयली संगत जावन आसा, आमी कितलें वमता त्या मापान आमी लुंवता. थोड्यांस वंपल्या थोड्यांस लुंवता. वय देखून धाराळ वंपलो धाराळ पीक वा बेळे लुंवता. The harvest that you reap depends on how much you sow, how much you invest, how much you put in, and God gives you abundant harvest. दुसरें जावन आसा, तुमी वमचें म्हळ्यार दिवचें, घेवचें न्ही दिवचें. आनी हास्त्या तोंडान दिल्यार तसलो देवाक मानवता. वमतना तुवें हांसून वंपा जाय, संतोशान वंपा जाय, विश्वासान वंपी जाय, भावार्थान वंपी जाय, व्हडा धैर्यान देवाचेर भरवसो दवरून तुवें वंपी जाय. आनी तिसरें जावन आसा, देवाचेर पातयेवन विश्वास दवरून तुवें वंपता आसतना, तूं दिता आसतना तुजें तें आसची देणी उदंड मापान आसा जातात. प्रेज द लॉर्ड. whatever talents you have got, whatever gifts that you have got, whatever wealth you have, that will be abundant. That is enough for you. मात न्ही बऱ्या कामाक दिवंकी तुमकां सडीत आसतलें. पळया हाका बरो दाखलो पवित्र पुस्तकांतच आसा आमकां. लुकाच्या वांजेलांत थंयसर 9व्या अवसरांत 12व्या वळेंत 17वी वळ पर्यंत. लूक चॅप्टर 9:12-17 आमी वाचता. समिया जेजू लागीं व्हडा संख्यान लोक आयलो, हजारांनी लाखांनी लोक आयलो
ताची शिकोवण आयकूंक आनी ताचे थावन देवाची कृपा जोण घेवंक सांगाता साजापां विजमितां आनी महत्कार्यां अनुभव करूंक समया सांगाता वेळ करशीत आसतना 1, 2, 3 दीस जाता आसतना विशयी जावन लोकांक पुरो जालें. लोकां पुरो जाल्ल्या तक्षण म्हाका न्हू कळ्ळें. कोणाक कळ्ळें? सोम्या जेजूकी कळ्ळें, जेजूच्या शिसांकी कळ्ळें, दोगांयकी कळ्ळें. पळया लोक पुरो जाता आसतना मोगाचें न्हू सकाळांक कळटा आनी थोडे तांचो फायदो जोडटात आनी थोडे तांकां कुमोक करतात. पळया तक्षण शिसांनी वचून जेजू सांगलें कितें म्हळें? सोम्या लोक आमचे सांगाता 2-3 दीस जावन आसा तांणी हाडिल्ले बकऱ्यो आनी हाडिल्ले काले खाणाच्यो वस्तू सगळ्यो खाली जाल्यात. आतां तांचे कडेन काय येना आनी हांगासर आंगड्यो आनी शॉपां आनी शहरां लागिनात आनी रावल्यार आमच्या बोल्साक कालें आमच्या बोल्साक नश्ट. पळया थोडे बुद्वंत आसता, सवाय बुद्वंत आमकां खंय आसलें दिचें पडत. विजयस्थान शिसांक जेजूक मेळिल्लें सगळें जुदासा लागीं आसलें खजानदार तो आनी तांतलें आतां खर्चून इतल्या लोकांक दिचें पडटलें. देखून एकल्या शिसान सांगून विसरलें इतल्या लोकांक आमी आतां खाण जेवण दिचें जाल्यार 200 दिनारी म्हणी जाय पडटीत. त्या काळार 200 दिनारी म्हणे आतांचे लागपाक 1-2 लाख रुपये. 2 लाख रुपये आमी कित्याक करची जाय? ते नाका लोकांक आतां बेगीन वचोंक सोड. पण मोगाचें न्हू जेजू समान भाव पळया. जेजू म्हणटा लोक आमच्या सांगाता रावोन तो थकला देखून तांकां कितें तरी जेवंक दिया. शीस म्हणटा ना ना तांकां दिवचे विशयांत आमी चिंतचे नाका, तांकां जण सोडया. मोगाचें न्हू आतां जेजू समान भाव पळया. तुमच्या लागीं कितें आसा सांगा, तुमच्या लागीं कितें आसा? मोगाचें न्हू ते शीस सांगतात 200 दिनारी खर्ची जाय पडटा म्हणटात. तांचे लागीं कितलें आसा म्हण सांगनात. 200 दिनारी न्ही लगभग 2000 या 20,000 दिनारी आसल्यार ते दाखोवंक तयार नात. तितल्यार एकलो शीस म्हणटा हांगासर एक ल्हान भुरगो आसा. ल्हान भुरगो कितलो वर्सांचो जावंक पुरो 5 वर्सांचो 8 वर्सांचो 10 वर्सांचो. त्या भुरग्याक पयशे म्हळ्यार काले म्हण गुत्तू ना, या आस्तबदीक म्हळ्यार काले म्हण गुत्तू ना. ताजे लागीं 5 उंडे आनी 2 मासले आसात. म्हळ्यार सक्कड लोकांनी खंडीत जावन खावंक जेवंक जाय परतें हाडलां तांणी पुरो लिपोवन दवरलां. कोण न्ही दाखयना हेरांक. खंय सर वेताना पळयलां खाताना मात दाखयता म्हळ्यार तेत खातात. दाखोवचें आनी खावचें दाखोवचें आनी आपणा लागीं व्हडले मोबायल आसा दाखोवचें. म्हजे कडेन आयफोन आसा 1.5 लाखांचे 2 लाखांचे दाखोवचें. भांगर आसल्यार व्हडलें बोळें घाल, कानाक 4-5 कानाची घाल, गोमट्याक इल्लें भांगर घालून दाखोवचें. ह्या दिसांनी भांगर दाखोवन भिरांत दिसता सोर सोर नोतीत म्हणून. देखून व्हडलें कार काडून वेचें आनी आपलें व्हडपण सांगचें. थंय कार गी त्या काराक 25 लाख, त्या काराक 50 लाख, त्या काराक 12 लाख 10 लाख. म्हजो पूत अमेरिकांत आसा, आमी आतां इंग्लंडा वचून आयल्या, आमी लुडदा वचून आयल्या, हाँगकाँगा वचून आयल्या. मोगाचें न्हू सांगचें कोणें आयकचें दुर्बळांनी आयकचें आनी मोसर करीचें म्हण तितलेंच. तांकां म्हणी आपण व्हरनात. तुमकां सांगतात कोण म्हणी आपण व्हरतात गी ये हांव अमेरिका वेतां तूं ये म्हण कोणें म्हणी सांगलें हा गी. आमचे कडेन जायते भांगर आसा लोकारांत आसा तुमकां जाय गे म्हणी सांगना. म्हणून म्हज्या पुतान हाडिल्लें आसा लोकारांत दवरलां, ताणें हाडिल्लें आसा लोकारांत दवरलां, थंय जागो काण गेला, हांगा फ्लॅट काण गेला, सगळीं सांगतात दाखयतात मात. पूण हो एक ल्हान भुरगो पळया ताणें सांगून सोडलें म्हजे कडेन 5 उंडे 2 मासले आसात. आनी हे सिसांनी पळया आपणा लागीं आले दाखयनात, त्या ल्हान भुरग्या लागीं असलें जेजू सांगलें. देखून जेजू म्हणालो हाडा म्हज्या लागीं. कित्याक शिसांक कळच्या खातीर. भुरग्या लागीं आसले 5 उंडे 2 मासल्यो तांणी हाडल्यो. त्या भुरग्याचे काण हेरांक दिवच्या खातीर न्ही जेजून तशें केलें. पळय आतां कितें करता जेजू. जेजून उंडे आनी मासल्यो वयर दवरल्यो, देवाक अर्घ आनी हुकळाप दिलें. देवाक अर्घ आनी हुकळाप दिलें. हे उंडे आनी मासल्यो त्या भुरग्याचे न्ही, त्या शिसांचे न्ही, त्या संवसारी जेजूचे न्ही, कोणाचे न्ही, ते देवा बापाचे. देवा तुका अर्घ आनी हुकळाप दिता, सदांच तूं आयकताय, व्हरतें आजापां विजमितां कर, म्हाका दिसपडतो ग्रास दिताय. ह्या उंड्या आनी मासल्यांचेर आशिर्वाद घाल. हांगासर 5,000चे चड लोक आसल्या सगळ्या लोकांक तो पावा जाय. मोगाच्यान देवाक अर्घ आनी हुकळाप दिवन मागणें कर सकला दोरीचे जाल्यार उंड्या आनी मासल्यो मोगाच्यान सडी जाल्यो. आनी त्या शिसांक म्हळें सक्कड लोकांक बसया. तांणी 50-50 जाणांचे पंक्ती केल्यो आनी वाडूंक सुरू करतना त्या भुरग्यान 5 उंडे 2 मासले काण गेल्यो. ताकाय 5 उंडे 2 मासले मेळ्ळे. मात न्ही सक्कड लोकांक मोगाच्यान 5 उंडे 2 मासले सगळ्या लोकांक मेळ्ळे. सगळे जेवण दोशी जाले. आनी शिसांनी संतोशान धांवून येवन जेजू लागीं म्हळें सोम्या सगळे लोक खावन जेवन दोशी जाल्यो. पूण मोगाच्यान जेजू म्हळ्यार कितल्या दैवीक जाणवायेन बरोवन म्हणटा आतां उरलेले उंड्या कुडके आनी मासले तुमी एकठांय करा आनी म्हाका सांगा कितले जाले. सगळे उरलेले सगळे तांणी मोगाच्यान सांगाता घालता आसतना
12 धाल्यो तांकां मेळ्ळ्यो. कितले? 12 स्पश्ट तरान 12 ते अंको जेजून तांकां सीद सांगनासतना इनडायरेक्टली म्हणटात तांकां स्पश्ट केलें, तुमी तुमच्या लागीं असलें कांय दिवना. पाप त्या भुरग्यान 5 उंडे 2 मासले दिल्ल्यान भुरग्याक 5 उंडे 2 मासले मेळ्ळे, मात न्ही तुमकां कंजूस मनशानो, कंजूस, पिसुणारी, मारवाडी म्हणटात पळय, तसल्या मनशांक तुमकां 12 जाणांक 12 धाल्यो पळया, 5 उंडे आनी 2 मासले असले, 12 धाल्यो भरल्या री, आनी की सडीत उरल्यो. देखून उदार मनाचे तुमी जाया. जो कोण उदार मनान दिता ताका दामून हालोवन ताज्या लेसान घालतले समिया जेजून सांगलां. म्हाका ह्या दिसांनी हांव बॉम्बे गेलो. थंयसर एका प्रायवंत असो 90 वर्सांचो बर्थडे आसलो, जन्म दिवस. तो व्यक्ती बॅप्टिस्ट डिसोजा. तो म्हणटा म्हाका तो चड शिकोवंक ना, ह्या शिकोवंकूच शिकोवंक ना. ल्हान आसतना दुर्बळकायेंत मंगळूरच्या एका हळ्ळेच्या फिरगजीन जल्मालो. ल्हान आसतना तो म्हणटा कोणींय ताका उदका सयत लोटून उडयलो की मरोन दी वसोन दी म्हणून. जायती दुर्बळकाय गांवांत. शिकनातलो तो बॉम्बे आयलो 8 वर्सांच्या प्रायर, 8 वर्सां, 8 years. आतां ताका गांवांत कालें कितें काही उडासूं ना ताका चड. आनी बॉम्बे गेल्लो, ताका प्रेसांत काम मेळ्ळें. प्रेसांत थंयसर बरें ना जाल्यार वाचूंक बरो येना जाल्यार कशें ना न्ही ते दळा. आतांचे बरी प्रिंटींग प्रेस न्ही, कंप्युटराचें न्ही, ते ल्हान ABCD बरो दोरीचे एक अक्षरां, या आ इ ई हिंदीन की मराठीन ताका ओ कन्नडा इस्काला सयत वचोना. तर थंय ताका काम करतना ल्हानशें काम दिलें आसतलें, झाडचें पुसचें आनी पुरा काम केल्ल्या पयलीं ताका मेळिल्लो सांबाळतो म्हणटा 4 आणे, 4 रुपये न्ही, 40 रुपये न्ही, 400 रुपये न्ही, 4000 न्ही. आजकाल थोड्यांक 40,000 सांबाळ मेळटा, 4 लाख सांबाळ मेळटले आसात. आनी थोडे ग्रेस्त आसात 40 लाख सांबाळ मेळटले आसात म्हयन्याक. हाका मेळ्ळो सांबाळ कितले? 4 आणे. आणे म्हळ्यार पयलें 6 पैशांक 1 आणे म्हणटाले. 6 into 4 आज 25 पैशेक पयलें 4 आणे म्हणटाले. ताका मेळ्ळो सांबाळ 4 आणे. ते 4 आणे घेवन तो बॉम्बेंत थंय हांगा न्हिदोवन सारकें जेवण खाण नासतना मोगाच्यानो वाडलो. पूण तो काम करतालो मात्र त्या प्रिंटींग प्रेसांत रजिस्त्रां जाताले, रेलीक जाताले, इगर्जेकच माटुंगा इगर्जेक. देखून थंयसर काम करता आसतना ती पिंतरां पळोवन त्या सांता भक्ता लागीं तो मागतालो. हर एका दिसा सकाळीं 4 वरार तो उठतालो. 4 वरां उठोन सीदा त्या माहीम इगर्जी वचून थंयसर सांज मिंगेलेच्या सायंट मायकल्स इगर्जेंत नित्याचे पिणीचे नव्यान करन मागणें करन तो त्या प्रिंटींग प्रेसां वेतालो. आनी देखून देवान सवकास सवकास ताचेर आशिर्वाद घालो. तो शिकलो ABCD आ इ मराठींत, कन्नडांत, हिंदींत सगळ्यान शिकलो. सवकास सवकास देवान ताका उंच बारलो. ताच्या घरान तो म्हणटा उपरांत तो काजो जालो. पत्नी सांगता तुजी येलो भायली उदार मनाची. तांच्या घरान कितले पाद्रां पायल्यात, कितले शिश्रां आयल्यात, कितले इगर्जेक, कितल्या त्या आश्रमांक, कितल्या इस्कॉलांक, कितल्या दुर्बळ धाकट्यांच्या समाज सेवेक ताणें दान धर्म केला म्हणून ना. आनी तो म्हणटा देवान आशिर्वादा वयर आशिर्वाद घाला. पूण तो म्हणटा ताणें एकच जन्म दिवस आचरचो ना, एक जुबल्यो ताणें करूं ना, एक हॉटलाक वचून खावचें जेवचें ताणें करूं ना. घरचेंच जेवण तो जेवला. पूण उदार मनान कितलें ताणें दान केलां. ताका 13 जाणां भुरगीं जल्मले आनी त्या कांय जाणांक बऱ्या शिकप दिवन बऱ्या फुडारा पावयलां. 3 ताका आतां घरां बंबयत आसा, 3 घरां ताका भुरग्यांक म्हणल्यार बरी. आनी ताच्या जिवितांत पयलें ताणें आचरण संभ्रम केल्लो म्हळ्यार हे 90 वर्सांचो जन्म दिवस. ताकाय जायते ह्या जागा आपोवन ताणें तो जन्म दिवस केल्लो जावन आसा. पळया मोगाचें न्हू, देवाचेर पातयेन विश्वास दवरतना देव आमचे थंय असली देणी उदंड मापान आसा करता. आमकां जाय पुरतें आसो न्हू, हेरांक मोगाचें न्हू जाय पुरतें दिवंक आमकां देव फोव करता. तेंच आमी संवसारांत आमी पळयता थोडे जण पुंजयतात आनी आमच्या तांचे विशयांत वाचता. ह्या टीव्हीर आमी पळयता थोड्या कडेन 1000 करोड आसता आसा, 10,000 करोड आसता आसा, 100 करोड आसता आसा, 1 करोड, 2 करोड, 3 करोड. पूण उपरांत मोगाचें न्हू तसल्यांनी आस्त होगडायलेली आमी पळयता. तांचे काजरी जिवीत तुटलेले आमी पळयता. भुरग्यांनी ड्रग एडिक्ट जाल्लें पळयता. भुरग्यांनी काज जायनासतना सांगाता रावल्लें पळयता. कुटुंब देसवाड जाल्लें आमी पळयता. ह्याच दिसांनी एकलो भाव ताच्या पत्नी सांगाता येवन रोडोन हांगासर दैवीक रेते मंदिरांत तो रेतेर करन मागता ताच्या कुटुंबा खातीर. तो म्हणटा तो ल्हान आसतना तो कश्टांनी बंबय गेलो.
बंबयतावन तो परगांव गेलो, थंयसर इंग्लंडान तो रावलो. गांवांत दुर्बळकाय आसली, पूण सांगात आस घरांत सोरो बेबदेपण झगडें झूज आसलें. सोरो येवून पयशे करतले आनी तो म्हणटा आज तांच्या जिवितांत इतले कश्ट नश्ट येवंक कारण ल्हान आसतना सोरो काण विकून ताचे पयशे केल्ल्या वरवीं आनी जायते जाणां सोरो पिवन त्या सोऱ्यान नाश जाल्ल्या वरवीं त्या सोऱ्याचो शिरापूस कुटुंबांत आयलो जावं येता तो म्हणटा. देखून ताची आवय बापाय सोरो पिवनूच नाश जावन मेली. ताचे भयणी आसले दोगां जाणां सयत वय तांच्या जिवितांत व्हड पिडा येवन HIV AIDS तसली पिडा येवन ती मरण पावली. हो बंबय गेलो, बंबयतान इंग्लंडाक गेलो, गांव नाका म्हूण भायरच रावलो. ताणें चिंता बायला गांवच बरो, पूण रजार मीस मागणें नातलें. बरी एक पतीन मेळ्ळी गांवचीच, पूण आमच्या गांवची न्ही गोंयची. सांगाता काजो जावन बारीक मतेन तो जियेलो. थंयसर आस्त बदीक चड जालें म्हणून ताकाय ते एक जाण भुरगे जल्मले, चरके भुरगे. पूण मागणें मीस नातलें. ते भुरगे वाडटा आसतना तांकां सांगपा ताणें बाप्तिस्मी ल्हान आसतना दिवन व्हड जाल्या उपरांत काण घेवन दी म्हणें. व्हड जाल्या उपरांत दिलो, पूण घरांत आमोरी तेर्स नातलो. पूण आतां ताका शेकी बूद आयल्या. कित्याक म्हळ्यार पूत स्त्रियांक घेवन सांगाता आसात, पूण काजर जावनात, इगर्जी वचनात, मिसाक वचनात, कुटुंबाच्या कोणाक वळखनात. आनी शेकी ताका बूद आयिल्ल्या वेळार तो आतां रडटा. आपल्या भुरग्यांचें जिवीत कितें जाता. तिगूय जाण काज जाल्यार त्या कांय जाणां भुरग्यांक भुरगीं नात. त्या गाय पुतांक सुनांक भुरगीं नात. मात न्ही आवय बापायक सयत लेगिनात, आवय बापाय पळोवंक येनात. ती म्हणटात तुमी पळोवन घेया, आमी पळोवन घेता. ही आतां प्रायवन जाल्यात. गांवांत आसल्या तांच्या जाग्याक भावा आनी भयण्यां मदें केदाळे झूज आनी झगडें आसा. कोर्ट कचेरी पुलीस स्टेशन गांवांत आसल्या जाग्या खातीर, बंबय आसल्या जाग्या खातीर आनी गोंयां आसल्या जाग्या खातीर शांती समाधान ना. सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी सत्यानाश करूंक. पूण मुंदरसून जेजू म्हणटा थंयसर जॉन चॅप्टर 10:10 जुवांव सवांजेल 10 दावी बोळ, हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोवन वमतांच्या मापान जिवीत मेळो म्हूण. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका जनो जेजू आमच्या जिवितांत येताना बरोवन वमतांच्या मापान जिवीत आमकां मेळटा. देखून हो ताच्या पत्नी सांगता हांगासर रेतेर करूंक आयलो. पयली रेतेर केल्लीच म्हाका जनो तांकां भारी बरी लागली. 4 दिसांची रेतेर, आयतारा सांजेर सुरू जाता 6 वरार. 4 वरार ती आयली, हांगासर रावली. ती इंग्लंडांत आसली, देखून थंयसर विशेश हिंव आसा. हांगा दक आसा, रावंक जायना. देखून हांगासर आसा AC रुमां आसात, एअर कंडिशन. त्या एअर कंडिशन रुमान ती रावली. पूण तांकां माळयेर सोडोवंक की जायना म्हणाली. कित्याक आतां प्राय जाल्या दोगांयकी तंबरागांडी दुखतात. आनी तीच म्हणाली फादर तुमचे बिल्डिंगांत 3 माळयो आसा सकला आनी 3 माळयो म्हळ्यार 4 माळयो आसात, सोडोवंक जायना. देखून प्रायवंतांत येतात, वयर सोडोवंक जायना. सकडांक ग्रावंड फ्लोर जाय म्हणटात. तर कशें तुमी तांकां रुमां दिवची. देखून खंडीत जावन तुमी एक लिफ्ट घाला म्हणून तांणीच म्हाका न्हू एक सलाह दिली. कित्याक तितले बरी तांकां रेतेर जाली. हांवें म्हळें लिफ्ट घाली जाल्यार 20-25 लाख रुपया खर्च आसा. पूण देव आमचो जेहोवा जायरा, याहवे यिर्हे, गॉड द प्रोवायडर, गॉड्स प्रॉविडन्स इज देर. देव खंडीत जावन फाव करतलो. म्हाका जेन्ना ताणें इल्लें दान दिलें, पूण ताणें दिल्लें दान केवल इल्लेशें, पूण देव सवकास दितलो. आनी खंडीत जावन आमच्या देवी कलोरित मंदिराच्या डिवायन ग्रेस बिल्डिंगाक खंडीत जावन लिफ्टी जातलें. पूण ही गोबायलां हांगासर रेतेर गेलीं. ती म्हणटात फादर आमच्या सर पातकांचे बक्षणे आमकां मेळ्ळें. आमच्या भाव भयणी कडेन राजी रावंकी आमकां देवान फाव केलें. मात न्ही आमच्या आवय बापायचे आत्मे, म्हणजे आमच्या कुटुंबांत भावा भयणीचे आत्मे मरण पावलीं. ते पुलगत्रींत आसात. तांचें दर्शन आमकां जालें. तांच्या साल्वासांवा खातीर आमी बरी जिणी जी आमी चड नितळ जायची. आनी आमच्या कुटुंबाच्या सर सान्या सांगाता हाण आमी सांगाता मेळोन रेतेर करून आमच्या पुर्वजांच्या आत्म्याच्या साल्वासांवा खातीर मागल्या वेळार आमकां पुर्वजांच्या पातकाच्या शिरापांतली आमकां सुटका मेळटली. तीच म्हणटात मोगाचें. देखून 1 पावटी न्ही 3-4 पावटी ते रेतेर कर लागली. आनी ती म्हणटात आनी आमच्या भुरग्यांक ही हांगासर हाडूंक, ती इंग्लंडांत, जर्मनींत, फ्रांसांत आसा तर तांकांय आपण हाडूंक आमी हर प्रयत्न करतले. हांव प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें न्हू तूं सत मनशी जाल्यार तूं आनी तुजें घराणें बचाव जातलें. धर्मपुत्राच्या कृत्या बुकांत Acts of the Apostles chapter 16 verse 33 16 30 आनी 3 वळ. समियान जेजू क्रिस्ताचेर तूं भावार दवरशी जाल्यार तूं आनी तुजें घराणें बाचावे जोडटलें. कितलेशे कुटुंबां मोगाचें न्हू, कितलीं घराणें, कितले घराबो, कितले परिवार दैव कलो रेतेर मंदिरांत रेतेर केल्ल्या वरवीं मोगाचें न्हू बाचाव जाल्यान तांच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद आनी बेसांव पडलां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कितले साक्षी आसात, कितले गवाय आसात, कितले विटनेस हांगासर आसात. एकलो भाव ताच्या पत्नी सांगता बॉम्बेन म्हाका मेळ्ळो. तो म्हणटा फादर ल्हान प्रायर 12 वर्सांचे प्रायर हांव मुंबय आयलो. मुंबय आयिल्ल्या वेळार कामां वयताना हांवें सायकल घेतली आनी सायकल घेवन गेलो.
मागण्या वयताना म्हजे बायले सायकलार काडून हांव भोंवतलो आनी खंय जाल्यार हांव सायकलार वयतलो आतां जाल्यार सायकल घेवन वता म्हणटा आतां ताका 80 वर्सां प्राय सायकल घेवन वता ताजी पत्नी म्हणटा आतां जाल्यार ताच्या सायकलार बसून म्हाका धैर ती म्हणटात आमचें जिवीत देवाचेर पातयेन विश्वास दवरून आमी जियेल्ल्यान देखून ल्हानशा झोपड्यान ती आसली ल्हानशे एका चालीन ती आसली आज देवान तांकां बरें घर फावो केलां मात न्ही तांच्या 4 जाणां भुरग्यांक बरें शिकाप दिवन बऱ्या फुडार आसकन ती भुरगीं अदीक उंच शिकाप शिकोवंक ऑल ऑफ देम आर पोस्ट ग्रॅज्युएट्स ग्रॅज्युएशनी मास्टर्स करून बऱ्या कामार आसात बऱ्या फुडाराक ती पावल्यात ती म्हणटात आमच्या भुरग्यांक हे दाडा आमी देव बिरान शिकयल्या केवळ आयतारा मात मिसाव सोंग न्ही सदां न्ही तुमी साव सोंग आमी तांकां शिकयलां म्हयन्याक 1 फावटी तरी कुमसार जावंक शिकयलां म्हयन्यांत 1 फावटी तरी जायना जाल्यार 2 म्हयन्याक 1 फावटी तरी माहीम इगर्जेक या बेंड्रा इगर्जेक या इर्ला इगर्जेक पुण्य क्षेत्रां भेट दिवन देवाक मानवांच्या ससली जिणी जिवंक रेतेर करूंक आमी तांकां शिकयलां म्हणटात मोगाचें न्हू तांचें जिवीत म्हाका वर्तें आनी महान म्हूण म्हाका भोगलें पळय मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत आमी उदार मनान दिल्ल्या वेळार देवाची बरी एक आशिर्वाद आमी जोडूंक शकता दिवचें म्हणटा आसतना आमच्या मतीक पयलीं येवचें दिवचें म्हळ्यार पयशे कोणा म्हणून पयशे म्हळ्यार पयशे सांगता भांगार गी जागो दिवचो गी घर दिवचें गी या मोबायल दिवचें गी कार दिवचें गी बायक दिवचें गी आनी कसली आस्त बदीक दिवचें गी असलें चिंतप मोगाच्यान आमच्या मतींत येता दुसरें जावन आसा दिवचें म्हणटाना आमच्या मतीक येता आमचो वेळ दी जाय प्रायवंतांक आमचो वेळ जाय जाय ल्हान भुरग्यांक आमचो वेळ जाय जाय गरजेवंतांक आमचो वेळ जाय जाय दुखेस्तांक आमचो वेळ जाय जाय हे 2 संगती दिवच्यो तिसरें दिवचें म्हळ्यार आमची सेवा दिवची जतन दिवची शिकाप दिवचें भुरग्यांक शिकयतना तांकां शिकाप दितना एक सेवा दिवची पिडेस्तांक जाल्यार तांची जतन घेवची तांची दुकां बसून काडची तांकां सेवा दिवची गांवांत जाल्यार गांवच्या उदरगती खातीर समाज सेवा दिवची social work for the upliftment of the poor, the tribals, the downtrodden, the dalits. आनी हे 3 संगती आमी दिता आसतना मोगाचें न्हू आमकां उणें जाता आमी कितें आस्तबदीक दिल्यार आमच्या आस्तबदीक उणें जाता आमचो वेळ तांकां दिल्यार आमकां वेळ आसना या आमकां पयशे जोडूंक आमकां वेळ उणो जाता आमी सर्वीस दिल्यार पयशे दिवचे पडटा वेळय आमी दिवचे पडटा आमचें शिकप आमचें जाणवाय आमी दिवचें पडटा पूण मोगाचें न्हू आतां देव आमकां आशेता हे संगती दिवचे मात न्ही ताचे की 4थी संगत फॉरगिवनेस गिव फॉरगिवनेस दिया बक्षाणें दिया बक्षिया लुकाच्या वांजेला 6व्या वसरांत 30 आनी 6 वळीर न्हू समी जेसू म्हणटा दिया आनी तुमी घेतल्यात खंयच्या मापान तुमी दितात त्या मापान तुमी घेतल्यात दामून हालोवन तुमच्या लेसान घालून बरोवन वमता म्हणून देव तुमकां दितलो देवान आमचेर आशिर्वाद घाली जाल्यार कितें गरजेचें आमी दी जाय मोगाचें उदार मनान दिया वेळ दिया दिया मोग दिया शांती दिया समाधान दिया दिल्लें तितलें तुजें तें वाडटा भावार्थ दिया हेरांक देवा लागीं हाडा पातक रडोवन जिणी बदलून तांकां कुमोग करा रुपांतर करा तेन्ना तुज्या जिवितांत भरोवन वमताच्या बापान देवाच्या आशिर्वादान चड आनी चड तुज्या जिवितांत तूं चड आनी चड अनुभव करतलो सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 2ऱ्या वसरांत 2ऱ्या वळीर तावन आमी वाचता 1 Peter chapter 2:2 नवेंच जल्मल्ल्या भुरग्यां बरी अपूट आत्मीक दुदाक मात्र लालया अशें बाचेवाच्या जिणयेंत तुमी वाडतेल्यात प्रेज लॉर्ड हालेलुया नवेंच जल्मल्लें भुरगें आवयचो पानो खावंक लालयता वाडचीं भुरगीं जेवंक खावंक पियोंक लालयतात कितलें बरें खाण तांकां मेळटा तितलें आपुरबायेन वाडटात देखून मोगाचें न्हू आमी लाले जंय देवाच्या उतरांक बऱ्यांतल्या बऱ्या संदेशांक येवी कोलो रेतीर मांद्र आयिल्ल्या वेळार तुमकां बऱ्यांतले बरे संदेश मेळटात हर एक फावटी नव्या नव्या रितीन तुमकां हांगासर रेतीर मेळटा नव्या नव्या रितीन तुमी रुपांतर जातात नव्या नव्या रितीन सर्गींच्या राज्याचे ते गुटू सर्गींच्या राज्याची सतां तुमकां उगडापी जातात अशें तुमचें जिवीत चड आनी चड आशिर्वादाचें जाता ह्या थरान नियाळ करतना मोगाच्यान म्हाका उगडास आयलो सेंट जॉयन ऑफ आर्काची सांत जुआंव या सांत जॉयन ही 15व्या शतमानांत युरोपांत जल्माली तेजे आवय बापूय भोव भक्तीवंत देखून ल्हान प्रायरस जॉयनाक तांणी भक्तीपण शिकयलें देव बिरान शिकयलें देवा तें मोगान एकवटान जिवंक तिका शिकयलें देखून ती व्हरता आसतना व्हरतो त्याग सॅक्रिफीस करून पवित्र पुस्तकाच्या उतरा प्रमाणे ती जियेली
देवान तिका इतलें हूस उबारलें की त्या काळार शिपायांक सांगाता घालून शिपायांची एक मुखेली जावन ती झुजाक सयत गेली. झुजांत वरते वरती जैत तिणें जोडलें सेंट जॉन ऑफ आर्क. आनी तिका तिच्या जिवितांत व्हड व्हड रायकुवरांक व्हड व्हड रायांक चक्रवर्तींक मेळचें भाग फाव जालें. पाप साहेबा सयत मेळचें भाग तिका फाव जालें. कित्याक तिणें आपणाकच दिलें त्याग सॅक्रिफीस करून फ्रांस त्या देशाक त्या गोऱ्यांत हांव सुटका लाभोवच्या खातीर झुजा खातीर आपणाक समर्पण दिलें. तिच्या जिवाची सयत लक्ष केली ना देखून तिच्या जिवितांत देवान तितले महान संगती तिच्या जिवितांत घडाशें केलें. देखून मोगाचें न्हू आमी देवाचेर पातयेनी दवरल्यार देव आमच्या जिवितांत कितलीं अत्यापां करूंक अद्भुतां करूंक महत् कार्यां करूंक अत्रेगान आसा तें आमी जाणा जाता. किर्तन 120 आनी 5 पयली ओळ. साम 125 वर्स 1. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतलीं सियोन पर्वता सारकी तो हालाना ससनाक तो थीर आसता. Those who trust in the Lord are like Mount Zion. They will not be shaken. They will be strong and firm forever. Hallelujah. सौम्याचेर पातयेनी विस्वास दवर. ह्या दळपर्यंत तुज्या जिवितांत कितले सोलवणे आयल्या जावंक पुरो. तुज्या जिवितांत कितले तात्वार आयल्या जावंक पुरो. देव तुका तुज्या जिवितांत उंच उबारूंक आशेता. किर्तन 17 आनी 3 25 बोळ. साम 73 वर्स 25. सर्गार म्हाका तुजे शिवाय दुसरो कोण आसा आनी संवसारांत तुजे भायर दुसरो कोणूच म्हाका नाका. हालेलुया. कितल्या अपुर्बाची उतरां तुमी सांगूंक पळया. साम 73 25. किर्तन 17 आनी 3 25. सर्गार म्हाका तुजे शिवाय दुसरो कोण आसा आनी संवसारार तुजे भायर दुसरो कांयच म्हाका नाका. 17 आनी 3 20 आनी 6 साम 73 वर्स 26. म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज विरतात पूण देव म्हज्या काळजाचें खडाप आनी म्हजें दायज सदां काळ. म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज विरतात म्हणजे म्हजी कूड विरता म्हळ्यार पिडा येतना म्हजी कूड विरता मरता म्हणल्यार बरी जाता. वा म्हजें काळीज विरता म्हणटना निराश जाता हांव देदेस्पर जाता. म्हजे दुस्मान म्हजे विरोध जातात. म्हाका अडकळटात. म्हाका साहित्य तरान कश्ट दितात. पूण म्हज्या काळजाचें खडाप म्हजो देव आनी म्हजें दायज सर्वेस्पर देव सदां काळ. आनी सर्वेस्पर देवच तुज्या सर गरजांनी तो पावता. तर मोगाचें न्हू दोळे धांपून आमी मागणें करया. भावार्थान आमी मागणें करया. सर्वेस्परा देवा भावार्थान आनी पातयेणेन आनी विस्वासान मागणें करच्या. देवया वाणी लायव्ह मागण्याच्या त्या कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. काम नातल्यांक बरें काम फावो कर बापा. बिझनेस बरें नातल्यांक बरें बिझनेस जायशें कर बापा. पयशे दिल्ले आसल्या ते वेळार पाटी अशें कर बापा. रीण फारीक करूंक आशिर्वाद घाल बापा. काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावन दी. सैरीक नातल्या वेळार एक बरी सैरीक जावन दी बापा. काजारी जिवितांत भुरग्यांचें देणें तूं तांकां वेळार फावो कर बापा. उजवाडाची वाड दाखय बापा. काळोखांत आसल्यांक सर वायट सवय असण आओ बापायक लागीं मोगान एक कोटोंक. घोव बायलांनी मोगान एक जावंक पवित्रपणी भाग्यवंतपणी जिवंक आपणाक कुटुंबा जिविताक आपल्या भुरग्यांच्या बऱ्या फुडारा खातीर आपणाक समर्पण दिवंक बापा तांकां फावो कर. तांचें जिवीत तूं नंदन कर बापा. तुज्या मोगान ताका राख आनी सांबाळ. घरनांतल्यांक तांचें म्हणलें एक घर जावंक फावो कर बापा. बापा तुज्या भुरगीं सर तराच्या अडचणींत कश्ट जातात बापा. त्या सर अडचणींतल्यान तूं ताका भायर काड. भावार्थान आनी विस्वासान बापा सर आमच्या घरसां पासत तुज्या लागीं मागता हांव. तुज्या पवित्र भाग्यवंत श्रेष्ठ नांवाच्या सम्या जेजूच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. कश्टन वरां तुजेर येताना रिश्ते संबंध तुका सांडताना भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा. रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा. रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. हांव तुजो देव तुका जय दिवचो. हांव तुज्या मुखल्यान चलता. हांव तुजो देव तुका जय दिवचो. हांव तुज्या मुखल्यान चलता. दाव्याक 1000 पडटीत उजव्याक 10,000 तरी तुका कितें जावचें ना. दाव्याक 1000 पडटीत उजव्याक 10,000 तरी की तुका कितें जावचें ना.
कष्टांवरां तुजेर येताना रिश्ते संबंध तुका सांगताना भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा रडा नाका तूं म्हज्या भांगारा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा हांव तुजो देव तुजो पोस करसो हांव तुका जिवीत दितां हांव तुजो देव तुजो पोस करसो हांव तुका जिवीत दितां दुखळ पडत तरी तुफान उठत तरी तुका कितें उणें जावचें ना दुखळ पडत तरी तुफान उठत तरी तुका कितेंच उणें जावचें ना सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो आनी तुमचेय सवय आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमा समेत तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमकां हर एकल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा दैवी कलोरेत्र मंदिराक आयिल्ल्यांक आनी दैवी कलोरेत्र मंदिराच्या दानीक हितचिंतकांक पांतरोदाक दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर हितचिंतकांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा देवाची विस्नार आशिर्वादां म्हजो सगळो विवार हांगासर सकला आसा त्या विवारा प्रमाणे तुमी आमकां संपर्क करियेत पूण हर एक फावटी फोन उखलता म्हण सांगूंक जायना आमकां रेतरेची जायतीं कामां आसतात पूण तुमच्या खातीर आमी मागता तुमी आमच्या खातीर मागा देव बरें करूं